दीस शुक्रार ऑगस्टाची 29 तारीख 2025. स्नानदातार जुवांचें कश्ट मरण. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 1 वळ 17 तावन 19 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फर्मायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या रायां आनी फुडारां विरोध, तांच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर, एक लोंगडासो खांबो, एक काश्याची वणद करतलो. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोबीं आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 70 1 तावन 2, 3 तावन 4, 5 तावन 6, 15 आनी 17. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुनसुबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या, म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुमचो म्हजो चलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोण तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजी सडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. नितीपसत दगदणी भोगतात ती कितलीं भागी, सर्गींचें राज्य तांचें. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 वळ 17 तावन 29 पर्यंत. हेरोदिनाचो जण धाण जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदेन घालो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दुवोवन घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवान ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरनाशिल्ली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका अपायघाडानाशें राखतालो. साबार पावटी जुवांवची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुलवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोसो मागशी तरी हांव तुका तें दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी
आपण कितें मागू म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान दतार जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तबकांत स्नान दतार जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागा लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पळोवन ताका दिल्लें उतर मोडोवंक ताणें खुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एका पारागाराक जुवांवचें शीस हाडी जय म्हणून फर्माण दिवंक धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एका तबकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून नेके पिली. देवाचें उतर हें, म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जिवीत देवान दिवचें वर्तें देणें. ताका पाटी समर्पण करचें आमी ताका दिवची मोगाची काणीक. सांत पावल तेसलोनिकाकारांचे पवित्र सभेक पवित्राय सांबाळन देवान मानता तसलें जिवीत जियोंक उलो दिता. भाग्यवानपणाचे बुनयादीर जिवीत बांदूंक आमाचो मेस्तांक पवित्र स्नान मरिफात आपोवणें लाभलां. हेरोदेच्या अनैतीक संबंधा विशीं उलयल्ल्या स्नानीक जुवांक मरण फावो जालें. हेरोद देदेस्पर जालो, देवाच्या मनशाक लगाड काडलो म्हणून भियेल्लो. केन्ना आमी एक फट मारता, ती हेर साबार फटींक कारण जाता. उपरांत जिवीत नासाक वता. आयच्या ह्या चंचल संवसारांत अनैतीक संबंधां निमती साबार कुटुंबां वाटेर पडल्यान. देखून ह्या संवसारी पवित्रकायेन जिणी जियोवचें एक पंत आव्हान जालां. नितळ जिणी जियोवंक मोरी माय आदर्श. तिचे ससायेन आमचें जिवीत बांदया.